गोंयभर उटंगराचो पावस चालूच आसा। राज्यान आतां हे फुडले 4 दीस ऑरेंज अलर्ट IMDन दिला, फाटले 2 दीस रेड अलर्ट आसले आनी आमी पळयता की राज्यान झाडां पडपाची घटना ह्यो घडत आसा। आमी सद्या आसा म्युनिसिपल गार्डना कडेन, जे मेन चर्च जे आसा कॅथोलीक चर्च त्या सायडीन म्युनिसिपालिटी गार्डन आसा थंय आसा आमी। आनी थंय सुद्दां आत्तां एक झाड पडोन एक चली आसली, ताका मातशें ते इंजर्ड जाल्लेलें आसा, ताका हॉस्पिटलायज केल्लेलें आसा। हे झाड जे आसा ते मुनानसून पडलेलें आसा। आत्तां ही गजाल जाल्लेली आसा आनी चलयेक सुरक्षीत भायर काडून ताका आतां हॉस्पिटलायज केल्लेलें आसा। अशीच एक घटना 2 दिसां पयलीं घडलेली, तितल्या कामत घरा कडेन एक झाड आसलें, तें झाड हुंजोन चलत्या गाडयेर पडलेलें, पूण सुदैवान तेन्ना कोणाक कांय जावंक ना, गाडयेचें नुकसाण जाल्लेलें। 2 दीस परतून आयज परत तीच घटना त्याच वाठारांत जाल्लेली आसा। हें झाड पडोन एक चली मनीस जे आसा, जे रस्त्या वयरसून चलताले, ताका तेचेर झाड पडोन ताका मातशें तकलेक लागलेलें आसा आनी ताका आतां बऱ्या पैकी हॉस्पिटलांत व्हेल्लेलें आसा। फायर ब्रिगेडीचे सगळे आयिल्ले भायर फायटर्स हांगा झाड कापून रस्तो क्लियर करपाचें